इको सेन्सिटिव्ह विलेजी विशीं उलयतात, कांय जाण सपोर्ट करतात, कांय जाण विरोध करतात, ताची वस्तुस्थिती कितें? गोवा हे राज्य ही तेतून इतल्यो न्हंयो आसा, इतल्यो प्रकारची खारफुटी आसा, इतली कमी जमीन आसा, त्या जमनी भितर आमी कितलो विकास करताले. तुम्ही सायड इन्स्पेक्शन केले काय कितें त्या हेतून झाडां कितली आसा हांव म्हणटा त्या हेतून झाडां ही नेग्लिजिबल आसा जे सगळे आहा ते आमचे कल्टिवेशन आसा. पिसूरल्या विलेज इको सेन्सिटिव्ह दाखयल्या, पिसूरली विलेजीर इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा आयच्या दिसा. खोला विलेज इको सेन्सिटिव्ह दाखयल्या, खोला विलेज इज अ टुरिझम विलेज. ओके ओके उलोवंक जाय प्रत्येक गोष्टीचेर पॉलिटिक्स, प्रत्येक गोष्टीचेर पॉलिटिक्स. हांगा सडनली सरकाराक लोकांची काळजी जाता, लोकांचेर इम्पॅक्ट जाता तो दिसता, पण कोळशा खातीर थंय लोक बोबो मारता, रस्त्यार येता, लोकांची घरां वता, रेल लायन एक्सपान्शना खातीर लोकांची घरां वता, थंय बोमा लोक रस्त्यार आसा शेकड्यांनी, ते लोक रस्त्यार येता, तांचे कडेन लॉजिकूच सेपरेट आहा तांचें. ते म्हणटा डेव्हलपमेंट जावपाक जाय. गव्हर्नमेंट हॅज नॉट क्लॅरिफायड ऑन दिस. व्हाय गव्हर्नमेंट हॅज नॉट क्लॅरिफायड. यू टेल व्हाय दिस See this Rajasthan government, you are opposing there and you are talking big things here.